ಸೀರೆ ಕೊಳ್ಳಿ 80% ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ. ಹೋ ಬರಬೇಕು ಡಿಸ್ಕೌಂಟರ್ विकता साकी म्हणून हांव आत्ताच सरळाक फोन करता. ये सरळा हांव गो पातोळी मायेन उलयतां. ते पांडू मामाला अंगडीन तूं बरಬೇಕು डिस्काउंट सेल आस काय गो. हांव आनी तूं वचे गो सरळा. ओ होय वे माये जायत. हांव मेगेल बामणाले निमगोन सांगता तुमकां. हां जायत गो दनपारां जेवण करून वचें. म्हाका हें पण तें बरಬೇಕು निश्चयक कापड ना गो एक घेवया म्हणून. जायत माये सरळाल मेसेज आयले. जायत माये वचें 2 घंटेक रेडी जावन राबती म्हूण सांगला. आतां हांव वग्गी वग्गी मेगेल काम करून घेता. ए पत्तोळी 2 कपाट बोर नसमुगा कापड पुरा आनी केसन कापड घेवच्या भायर सरला तूं. तर राब ते तुमकां कळना हें सकट. म्हाका पीच कलराचें कापड जाय आशिल्लें. तें मेगेल 2 कपाटांत वरें ना. ताका घेवचें कोता आसा. तशींची गुंडाक वरें एक शर्ट हाडटा. आनी तुमकां म्हाका कसने नाक मारती. म्हाका हें धवी सोडला रे आनी विंगड खंयचे कलर ड्रेस सूट जायना. हें पत्तोळी निमित्त हांव B.Ed करून थंय सुपर मार्केटान कॅश कावंटरार बसला म्हणके आतां हांगा अंगडीन बसका जाता की म्हणून. तुमकां सकाळ मुगेलें सुपर मार्केटाची स्टोरी गोतस न्हय. कोणाक कोणाक गोतना हांगा वयरी डिस्क्रिप्शनान एक लिंक दिता तें पळयात. तुमकां कळटा म्हाका तें कशें काम मेळ्ळें म्हणून. माये हेंच माये पांडू मामाला अंगडी. हो होय वे हांग्यान अशें हांव मस्त मैन जाल गो. तांणी आतां काण विंगड बिल्डिंगांनी बांदिला की म्हूण हें न्हय. हा माई कशें आसा ती आराम आसा वा. कसन उरलें ती तांणी पिंजल वा. माये ती मनुष्य न्हय माये गोंबे ती. तें तांगेल ड्रेस पुरा शो करचे खातीर तांणी तशी गोंबेक घालून बसका रायता ती. हो होय वा ह्या सकाळ म्हाका गोतना गो. हांव लास्ट टायम आयले तेन्ना हें ना आशिल्लें. तो माम मात्र बैसून आशिल्लो. तशी हें मामाल जेव्हा बायल की म्हणलें हांव. हो पंकज माय हां येया कसा काय मस्त अप्रूप. एकडे यान अशी सुमार समय जाल ना तुम्ही. पंकज म्हण सांगता म्हण ना मामा पातोळी म्हणा ती व्हड ना. आनी घर सोडून भायरी वच्ची नाशिल्लें. तश देखून हेकडे येवचें काय जायनी. आमकां तिके कापड दाखयता वा. ताका सांग की तुमी डिस्काउंट सेल म्हूण पेपरांत घाल्ला ना वा. ताका पळोवन वचा म्हणयनी ती. तें माळे वयर आसा माये ये ती मस्त वेरायटीज आसा. हां माये तुमकां खंयची कलर कापड जाय. म्हाका नीली कलर एक सोणू पाचवे हळदुवे तांबडे खंयचे कलर दाखया ती व्हड ना. हां होय वा. हां जायत माये पळयात हांगा अंत खंयची दावका तुमकां. म्हाका मरून कलर असले जाय आशिल्ले. मरून कलरान तूं सकयल आंब्याची डिझायन जेव्हा आस की. हां मरून वा माये आसा पळयात हांगा. म्हाका पाचवे कलरान तूं शंख शंख आसूची डिझायन आस रे. तें ना माये हळदू कलरान तसं जावका वा. हो हळदू कलर वा. हळदू जाल्यार तांत तांबडे फूल आसूचे आस रे. हळदू कलरान तूं तांबडे फूल ना माये नीली कलरान तसं जायत की. तुमकां तावळ सांगलें ना मामा नीली कलर एक सोड विंगड कलर दाखया ती म्हणून. आसो विंगड खंयची कलर आसा. माये तुमकां सने लेक्का ना जाल्यार हांव एक विशय सांगचो. तुमकां पीच कलर आसा न्हय तें लायक सूट जाता. हो होय वा जायत रे दाखय. ओ हे कलर दाखय रे. पीच म्हणना ताका सांग की तें लायक आसा दाखय रे. हें माये जाल्यार एक विशय पीच कलराचे कापडाक आसा न्हय डिस्काउंट ना. विंगड कलर जाल्यार आशिल्लें. कसं पांडू मामा हें. म्हाका जाव कशील कलरान तो डिझायन समना. म्हाका जाव कशील डिझायनान तो कलर ना. आतां डिझायन आसा कलर आसा तुमगेले डिस्काउंट ना. कसं हें तुमी पेपरान तो अशी सकट घाल न्ही मू. तशी कलर डिझायन हें पुरा डिटेल्स हांव पेपरांत घालची जाल्यार रे एक पेज फुल्ल मिगेले ॲड जाता की म्हणून. हां आसूं रे जायत तेंची पॅकिंग करी. मिगेल पीच कलर सरळ आले मरून कलर. माये टाईम पळयली न्ही तुमी.
आता संजोळ 7:30 झाले. आम्ही एक तबळा निंत 2 घंटे का होय गो सरळा कसं करते मगेला ते सिरियल असेल गो जीवनशक्ती म्हणून आता वग्गी होते आम्ही पिक्चर होते गो हो ते केतच माये हात आड गेला ते अब्बाई का ते हां येत माया बैसाते न तुकुनो आमगेल घरावरचे कितले घेत रे तू तुमगेल घर खंय असून मग कसं गोत माये सुरवेक एड्रेस सांगा ताजे मागीर हांव रेट कितले म्हणून सांगता आमका शिवाजीनगर 3rd क्रॉसला गिराबाई रे कितले जाता मीटर लॅक माये आं आता न्हू तू बैसाती म्हाका हांगा ड्रायव्हिंग करूंक डिस्टर्ब जाता सरळा या गो कशी लेट जाला ना एक सिरियल एक पळून वचत तशी कॉफी कोण दिता पिऊन वच थंय पळयती ती घेतलीची विश ही सरळा बेजार करू गो थंय पळय ताणी घेनी ते तिका सपन गो दाखोवचे एक 2 सीन माये एक 20 मिनिटाचे ॲड तितले भितर ते सिरियल एंड जाऊन गेले ना हां हांव येत माये जाय तू गो ए पातोळी ओग्गी रेडी जागो आणि गुंड कोरे रेडी करी